देव बरो दीस मागता तुमकां समय सांग मोगाळ भावन आनी भयणीनो आयच्या मिसाचें तें सवां ह्या पुरी आसात जल्म दिसा संदर्भियर गामी सिता जॉयस फुटाडो मैसूर तावनो सरिता कोयलो मुल्की लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भियर गामी सिता ऑल्विन मिरांदा आनी जुलियट मिरांदा मँगलोर स्टीवन आनी सविता लसरादो फार्ला चार्ल्स आनी अर्सुला पिंटो बँगलोर फ्रँकी आनी सविता डायस बॉम्बे चार्ल्स कार्वालो आनी फॉस्टीन कार्वालो मुंबय बर्नार्ड आनी विनी पिंटो बोंदेल मेळिल्ल्या स्वरूपकारां पासत अर्गामी सिता पीटर प्रेसिल्ला मोंतेरो मँगलोरू विन्सेंट रोड्रिगस पानीर फ्रँक पिंटो मँगलोरू ओनिशा फेर्नांडीस कल्याण नगर रेजिनाल्ड सांतुमायर वसाय विल्सन डिसोजा आनी कुटुंब कांजार दुबय एलिझा लोबो दादर लेस्ली लोबो पुत्तूरू शांती नोरोन्ना आनी कुटुंब कुवैट आल्बर्ट मेबल नाझरेत सॅमसन आनी सॅम्युएल डिसोजा जेप्पू फियोना डिसोजा मारोलू स्टीफन डिसोजा वालेन्सिया बोनिफास लुईस आनी ट्रेजा नाझरेत आनी कुटुंब मोडबिद्री रिचर्ड नोरोन्ना कांदिवली वॉल्ट आनी विना सिक्वेरा मिरा रोड दुल्सिन डिसोजा जॅनेट सेरावो बोंदेल बोंटवोळ क्लारा कार्वालो मुंबय तशेंच दुल्सिन डिसोजा बऱ्या भलायके पासत मेसिता फ्रांसीस एग्नेस स्टीवन बान्स अंधेरी जेसिंता मिनेजेस कुवैट शेल्डन कायरा डिसोजा कुवैट विन्सेंट लोबो सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासत मिसा पुलगोदुंतल्या आत्म्या पासत मेसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट आन्ना मस्करेनस सुरतकल विक्टोरिया एंटनी लोबो कुर्ला आन्ना मस्करेनस देवादीन सिस्टर नॅन्सी मोंतेरो देवादीन लिडविन लुईस बेंगलुरु पुलगोदुंतल्या आत्म्या पासत मिसिता रिटा पिंटो वामंजुरू देवादीन आन्ना मस्करेनस बोंदेल देवादीन मेरी विन्सेंट रोजाना डिसोजा क्रिस्टिन आनी एंजेलिन सिक्वेरा जुबिटा आगुवेर गोवा घरच्या आल्मा पासत मिसिता मनीषा डिसोजा बेळमाण देवादीन मॅगदलिन फेर्नांडीस मँगलोर देवादीन जो पॉल लोबो मुंबय देवादीन एंटनी सिक्वेरा मँगलोरू देवादीन एग्नेस डिसोजा दुबय देवादीन क्रिस्टिन कॅस्टेलिनो वसाय देवादीन अलेक्सांडर लुईस मोंतेरो पालदाने देवादीन डॉक्टर राजवीन फेर्नांडीस उडुपी देवादीन फ्लोरिन बरेटो बॉम्बे देवादीन सिल्विया ब्रगांजा मोतमुडी देवादीन जोस्फिन पिंटो आनी वीरा सिक्वेरा बांदोपो देवादीन जुलियाना डिसोजा जोगेश्वरी देवादीन फिलिप फेर्नांडीस मिरा रोड देवादीन लिल्ली तोलात बोरोवली देवादीन अनिता डिसोजा फळनीर घरच्या आल्मा पासत मिसिता अदिलादे सल्डाना कुलशेखर देवादीन रायमंड आनी अपोलिन फेर्नांडीस बोंटवोळ देवादीन डेईनी आनी प्रकाश फेर्नांडीस बोंटवोळ पुलगोदुंतल्या आत्म्या पासत मिसिता जॅनेट सेरावो बोंटवोळ देवादीन ऑल्विन अंद्रादे अंधेरी देवादीन लिओनाल आयवन डिसोजा कुळूर घरच्या आल्मा पासत मिसिता दीपक फेर्नांडीस मँगलोर देवादीन फादर जेरोम डिसोजा SJ मुंबय देवादीन चार्ल्स पत्रावो वालेन्सिया देवादीन तिमोथी देसा नित्यादर नगर देवादीन मार्गरेट डिसोजा निडोडी देवादीन विक्टर रोनाल्डो डिसिल्वा देवादीन विक्टर एंटनी लोबो कुर्ला देवादीन आल्बर्ट आनी मोंती पिंटो देवादीन अपी आनी आन्ना मेरी अंद्रादे देवादीन जॉर्ज EE डिकुन्ना देवादीन डेझी डिसोजा अहमदाबाद कल्याणपुर देवादीन जॉन डिसोजा अरेहल्ली देवादीन बैप्टिस्ट डिकोना अरेहल्ली घरच्या आल्मा पासत मिसिता दुल्सिन डिसोजा देवादीन मार्क मतायस आनी देवादीन जॉर्ज आनी सिसिलिया लोबो ह्या सगळ्या सवा सांगता आमच्या एका स्किरेद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया प्रवेश गीत सुम्याक दिनवासी आमकांत A58 पेज 43
एक जाऊन भावार्ता एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जंबोरो पाराकलितां परगटतेल्या तुझी दिरवी काळजान मोनान एक जाऊन भावार्ता एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जंबोरो पाराकलितां परगटतेल्या तुझी दिरवी आमकां विसलाय इश्मूलोनात पयलाय दैवीक जिवान भरलाय भावार्ता एकवटायला काळजान मोनान एक जावन भावार्ता एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जंबोरो पाराकलितां परगटतेल्या तुझी दिरवी काळजान मोनान एक जावन भावार्ता एकवटान जमल्या सोम्या तुझे भोवती तुझे तांपोशी जंबोरो पाराकलितां परगटतेल्या तुझी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो पास्का काळाच्या पंचबाई तराच्या लितुर्जींत वांटेली घेवंक येवकरिसाच्या मेजा बोवरे एकठांय जाल्या आसता आयची लितुर्जी आमकां सुम्या सांगता एक जावंक उलो दिता जशें एक फांटो वाले थंय एक जावन यथेश्ट फळ दिवंक शकता तशेंच आमी जर तर सुम्या थंय एक जाल्या आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्या आनी जर तर एक फांटो वाले तावन मेकळो जाता तो सुकून वेता आनी खंयच्याच फायद्याक तो पडना आनी आमी तशेंच जातल्या जर तर आमी सुम्या थंय एकवटान जियेना सुम्याच्या सांगाता आमी जियेना पूण मोगाळ भावन भयणीनो आमी जाणां सबार पोटी आमच्याच बुदवंतकायेक लागून जाणवायेक लागून ग्रेसकायेक लागून आमी आमचेंच जिवीत आमी जियेल्या देवाक आमच्या सांगाता आमी घेवंक ना वा आमी देवा सांगाता आमी सोलोवंक ना तर ह्या संदर्भाचो आमी उगडास काडून देवा लागचें आमी बोगसाणें मागतासतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रतेन वांटो घेवंक देवाची कृपा आनी आदार आमी मागया आनी सदांच सोम्या सांगाता सोमकोंक देवाचो आदार आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदुदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासो बगेम सदां सावंका मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदुदा देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोम्या काकुळट महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी
spora devam, सर्गींच्या राया, सर्पोद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढता, आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या ओसला, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रात्म्या सांगते, देवा बापाचे महिमे, जेजू क्रिस्ता. Ye close to Povi, ye close to Ishwa, ye close to Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचेर विश्वास दवरूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक तूं आमकां फरमायताय. हो एकच खऱ्या जिवीत असो नेम आमचे जिणयेन सांबाळूंक आनी हे भाशेन जेजू आमचे भितर आनी आमी ताचे भितर जिवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. साऊल जेरुसलेमाक पावतस ताणें शिसां सांगाता मेळोवंक प्रयत्न केलें, पूण ते सक्कड ताका भियेताले, कित्याक तो निसाकी शिस म्हणून सतमानूंक फाटीं सरताले. तोवळ बार्नाबासाक ताका धर्मदूतां सरशीं व्हेलो आनी आपले वाटेर आसता कशें ताणें सुमयाक देखलो आनी सुमी ताचे लागीं उलयलो आनी कितल्या धैर्यान दामास्कान जेजूचे नांवें सुवार्ता ताणें परगट केली, हें सगळें ताणें तांकां सांगलें. उपरांत साऊल तांचे मदें रावलो आनी जेरुसलेमांत सगळ्यांनी वचून सुमयाचे नांवीं धैर्यान प्रसंग करी लागलो. ग्रेक भास उलयतल्या सुदेवा लागीं तो उलयलो आनी तर्काक रावलो, पूण तांणी ताका जिवेशी मारूंक आलोचन केली. ही खबर भावांक कळी जातच तांणी सावलाक सेजाऱ्या पर्यंत पायलो आनी थंय थावन ताका तार्साक धाडलो. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत, गलिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली. देवाचे भिरांतीन ती भरोवन आसता पवित्र आत्म्याच्या मजतेन ती वाडत आनी सडत वेताली. देवाचें उतर हे देवाचे उपकार. व्हड सभेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो. व्हड सभेन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो. तुजी स्तुती करतल्या हुजीर म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो. गरिबांची उणकाव दादोशी जातली. सर्वेस्पराक सोदता ती ताका नावाळटली.
तांची काळजा शांतीन जियो सदांकाळ वर्स बीन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो सगळे पृथ्वीचो लोक जागो जावन ताचेशी परततलो हेर राष्ट्रां मदलीं जनांगां ताच्या पांयां पडटलीं वय संवसारांतले व्हड व्हड मनीस ताका पांयां पडटले जीव वाटोवंक ताका नासता कोणाक लागीं जाल्ले ताका मान बागायतले वर्स बीन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो वर्स बीन सर्वेस पोरा हांव तुजी स्तुती करतलो सांजो आमच्या पयल्या पत्रांतले वाचप म्हज्या प्रिती मोगाच्या भुरग्यानो काले उतराण वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय बगार यथार्थपणी आनी कार्यान आमी तो दाखोवंक जाय अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजताले हाचे वरवीं देवा हुजीर आमी समाधान आसतल्या आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारय संगती जावन आसलो देव आमच्या अंतस्करणाचोय भरतो म्हूण आमी समजूंक जाय मोगाचेनो आमचें अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेवन फुडें सरूंक सरतल्या ताचे उपदेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्यार जे कितें आमी मागता ते ताचे तावन आमी मेळटले ताच्या पुता जेसू क्रिस्तान आमी सुतमानून ताणें फरमायल्या त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करीचे होच ताचो उपादेश ताचे उपादेश पाळटाले सकड ताचे तें जियेतात आनी तो ताचे तें जियेता ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचें तें जियेता म्हूण आमी जाणा देवाचे उतर हे देवाचे वळखकार उद्गार Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही म्हजे सुवेक वटान रावा तेन्ना हांवें तुमचे सुवेक वटान रावतलो म्हणटा सोमी म्हजे सुवे रावता तो येतेच फळ दिता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो भगवंत जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली
म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटां रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटां रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाले तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावनासलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालना आसतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजे शिस म्हणून दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभरच्या उतरा वरवीं बक्षुपात कामची वाडो पावरतामसो. शॅडो ऑफ द हॉक म्हळ्यार एका इंग्लीश फिल्मांत एक काणी अशी आसा की एक तरणाटें जोडें मोगार पडून काजार जाता, पूण तांचे दुस्मान तांकां लगड काडूंक जिवेशी मारूंक पळयतात. देखून त्या दुस्मानाच्या हातांतल्यान बचाव जावच्या खातीर हें तरणाटें काजारी जोडें धांवता एका सुरक्षीत जाग्याक वचूंक पळयता. पूण एका अंतार ती बायल आदलोवन पडटा आनी तिका धांवोंक जायना आनी तेन्ना ती म्हणटा जालें आनी म्हज्यान धांवोंक जायना, आय कांट टेक द नेक्स्ट स्टेप. आनी तितल्या दादलो ती लागीं येता, तिका उठयता आनी परत धांवोंक वा चलोवंक सांगता, पूण ती म्हणटा ना म्हज्यान जायना. आनी तितल्यार दादलो तिका पटलून धरता, तिच्या काळजा लागीं दवरता आनी थोड्याच वेळान ती चली ताका म्हणटा म्हाका आतां समाधान मेळ्ळें, या आमी धांवया आनी आमचो जीव बचाव करया. आनी अकरेक एका सुरक्षीत जाग्याक वचून ती पावतात, आपणाचो जीव ती वाचयतात. मोगाळ भावनान भयणीनो जावंक पुरो ही एक काणी एका फिल्मांत तांणी दाखयल्ली, पूण असलीच एक काणी वा ओपार जेजू आयच्या वांजेलान ती आमकां तो कळीत करता. एका दाखवालेची ओपार तो सांगता. जशें एक दाखवाल एक फांटो दाखवाले थंय सांगाता जियेता सांगाता रावता तो फळां बरीत जाता, आनी जर तर रावना तो फळां बरीत जायना. आनी आमचें जिवीत जर तर फळां बरीत जायचे यथेश्ट फळ आमी दिवंक जाय तर सोम्याच्या सांगाता आमी सोम्याच्या काळजांत आमी जियोंक आसा. सोमी आमकां ताच्या वेंगेंत हर एक घडी धरता आसतना आमकां समाधान मेळटा, आमकां बोल मेळटा. जशें एक आवय आपल्या रडतल्या त्या बाळकाक तिच्या गोपांत घेतलेलेंच तें रडणें ती रावयता, तशेंच जेन्ना जर तर आमी सोम्याच्या त्या गोपांत हर एका घडये आमी आसता खंडी जावन देव आमकांय बुजयता, आमकां एक नवें बोल दिता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी पास्काच्या काळार आसां. पेंतेकोस्ताक आमी तयाराय करन आसां. कसली तयाराय आमी केल्या ह्या पेंतेकोस्ताक आनी त्या पवित्रत्म्याचो खरो अनुभव जोडूंक आमी कसली तयाराय करन आसां. खंडी जावन जेजूच्या जिवानपणा उपरांत वरती तयार आमी करन आसां. गेले त्या आयतारा आमी आयकलें वा नियाळ केलो जेजू बऱ्या गवळ्या विशीं, बऱ्या गवळ्याच्यो बऱ्यो शेळयो आमी कशें जावचें गे म्हणलें आमी नियाळ केलो. जशें गवळी हर एका बोकऱ्यांक तो वळखता आनी हर एक शेळयो त्या गवळ्याच्यो ताळो आयकतात, तशेंच आमी सोम्या सांगाता सोम्याचो ताळो आयकून सोम्याच्या त्या हिंडांत आमी आसूंक जाय. जेजू म्हणटा तो आयिल्लो हर एका गवळ्यांक ह्या बोकऱ्यांक सांगाता घालून एक हिंड करच्याक आनी थंय जातलो एक हिंड आनी एक शेळी. जर तर बोकरो वा शेळी आनी तो सगळो हिंड सुरक्षीत आसाचे तर बोकऱ्यांनी गवळ्याचो ताळो आयकोंक जाय. तेंच आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें खाली ताळो आयकल्यार पावना, त्या गवळ्या सांगाता आमी रावोंक जाय. आमी आयकलें जुवांचो वांजेल 15 अवस्पर 5वी वळ. John chapter 15 verse 5.
जो कोण सोम्या सांगाता तो रावता तो यथेश्ट फळ दिवंक शकता आनी जो कोण सोम्या सांगाता रावना तो यथेश्ट फळ दिवंक वा आमी कांयच करूंक सकना म्हणटा जुवांचो वांजेल 15 अवस्वर 5वी वळ. आनी ह्याच्या वांजेलांत आमी पळयलें मोगाळ भावन भयणो हें गडीत जावन आसा जुवांच्या वांजेलांतल्यान 15 अवस्वर. पूण 13व्या अवस्वरांत आमी जाणाव जेजून शिसांचे पांय धुवचे गडीत आनी शिसांचे पांय धुल्लेंच जेजू शिसांक म्हणटा तुमी पळयलें या तुमी अनुभव केलो आमी कितें केलें आनी तशेंच तुमी वचून हेरांचे पांय धुवंक जाय. आनी त्या गडिता उपरांत जेजू शिसांक कळीत करता की ताका धरतले जेरबान मारतले आनी जिवेशी मारतले. आनी हीं उतरां आयकलेंच शीस सगळे भियेतात घाबरतात आनी कितें जातालें आमकां जर तर आमच्या सोम्याक तांणी बंदिवान केलो आमच्या सोम्याक तांणी जिवेशी मारले तर आमची गत कितें जातलें. आनी त्याच अध्यायांत मुंदरून वा 14व्या अवस्वरांत आमी पळयता जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बापा सरशी वेची वाट. काल आनी पुरच्या वांजेलांत आमी आयकलें हांवच वाट सत आनी जिवीत. आनी गेले त्या शुक्राराच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू म्हणटा तुमी कळवळचें न्ही मुजेर विश्वास दवरा बापाचेर विश्वास दवरा. जेजू शिसांक बुजयता आनी म्हणटा तो जावन आसा बापा सरशी वेची वाट. सदांच सोम्या सांगाता आमी रावोंक जाय. आनी 15व्या अवस्वरांत आयच्या वांजेलांत आमी जेजू तेंच उतर परत शिसांक सांगता आनी तांकां बुजयता तुमी भियोंचे नाका मुजे सांगाता रावा आनी हांव तुमचे सांगाता रावतलो. आनी जेन्ना आमी एकामेका सांगाता आमी रावता आमी खंयच्याच संगतीक भियोंची गरज ना. जशें करी दाखवाल करो फांटो तशें आमी जेजू थंय आमी एकवटान रावोंक आसा. आनी जेजून शिसांक आपयलेसो उद्देश कसलो आमी वाचता मार्काचो वांजेल 3 अवस्वर 14वी वळ. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 14. आपणा सांगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट कर टू बी विथ हिम अँड टू बी सेंट आउट. देखून तांच्या आपोवण्याचो पयलो उद्देश जावन आसा सोम्या सांगाता रावचें. पूण आमी जाणा मोगाळ भावनान पूण थोडे फावटी आमी याजक जावं पुरो थोडे फावटी आमी रिलिजियस आमी पयले मिसांव करता आनी मिसावांत सोलवणी जाल्ली सोलवणी आसा म्हण कळिल्लेंच आमी सोम्या सांगाता येवंक पळयता. पूण आमच्या आपोवण्याचो उद्देश जावन आसा पयले आमी सोम्या सांगाता रावचें. आनी जेन्ना आमी सोम्या सांगाता रावता सोम्याचो अनुभव आमी जरता जें कितें सोम्या सांगिल्लें आमी करता आमी तेन्ना जर तर मिसावांक येता आमचें मिसांव यशस्वी जाता आमचें मिसांव फळां बरीत जाता. देखून आमी सोम्या सांगाता रावचें भोव गरजेचें जावन आसा. चिंतया एका कुटुंबान एका काजारी जोड्या मदें घोव आनी बायल सांगाता जियेनात एकवटांत जियेनात तर तांचें काजारी जिवीत फळां बरीत जावचें कशें. वा एका कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं एकामेका माया मोगान जियेनात एकामेका सोडदोड करून एकवटान जियेनात तर तांचें कुटुंबां जिवीत आनंद बरीत वा फळां बरीत जावचें कशें. वा एक याजक वा रिलिजियस भाव भयणी तांच्या कम्युनिटींत जियेत आसतना आपणाचो फायदो पळोवन हेरांचें बरेंपण पळयनासतना हेरांक सांगाता घेनासतना ताणें एका समाजीक एक देखी बरीत आदर्श व्यक्ती वा कम्युनिटी जावची कशें. आज जेजू आमकां हें उलोवन दिता जर तर आमचें काजरी जिवीत आमचें कुटुंबां जिवीत वा आमचें याजकी वा रिलिजियस बेस फळां बरीत जायजे तर आमी सोम्या सांगाता जियेजे आनी सोम्या सांगाता जिवन आमी हेरां सांगाताय आमी जियोंक आसा. जशें फांटो दाखवाली थंय तशें हांव सोम्या थंय हें जावचो आमचो उद्देश आमचो देय. जशें फांटो दाखवाली थंय तशें हांव सोम्या थंय. पोरण्या चल्ल्यांत आमी पळयता देवाक आनी इस्रायल परजेक 2 संगतीक सरी केल्लें आसा वा तांचो देवा आनी इस्रायल परजेचो संबंद 2 संगतीक सरी केल्लो आसा. पयलो जावन आसा गोवळी आनी शेळयां विशयान. आमी गेले त्या आयतारा आमी आयकलां गोवळी आनी शेळयांचो संबंद कसो लोगी म्हण. आनी दुसरो संबंद आयच्या दिसा आमी आयकलो दाखवालीक सरी केल्लो जावन आसा. आमी वाचता किर्तन 80 8वी आनी 9वी वळ. Psalm 80 verse 8 and 9. इजिप्तांतली हुमटून एक दाखवाली तुवें हाडली राष्ट्रांक धांवडावन तुवें ती लायली. तिचे पासत तुवें जागो मेकळो केलोय तिणें पाळां घेतली आनी सगळो गांव भरलो. सगळ्या इस्रायल परजेक इजिप्तांतल्या बांदड्यांतल्यान देव तांकां सुटका दिता आनी तांकां बसयल्ल्या गांवा काडटा. सगळो इस्रायल गांव तांकां दिता.
जावंक पुरो इतलोसो लोक आसलो पूण सगळ्या त्या इस्रायल गांवाक तो विस्तारलो तांची पाळां इतल्या भितर ती रोंबुल्ली म्हणटा पवित्र पुस्तक पूण कितें जालें देवान सगळ्या इस्रायल प्रजेक इतलें केलें जाय जाल्यार सगळें तांकां ताणें दिलें तांणी राय सारलो राय दिलें तांणी खाण विसारलें खाण जेवण तांकां दिलें तांणी जागो विसारलो जागो तांकां दिलो सगळें दिल्ल्या देवाक इस्रायल प्रजेतावन कितें फाटीं मेळ्ळें जेरेमिया प्रवादीचो बूक 2 अवस्वर 21 वोळ जेरेमिया चॅप्टर 2 वर्स 21 हांवें तुका श्रेश्ठ जातीची उत्तम दाखवाली भशेन लायली पूण तूं हलकाट आनी रानवट दाखवाल जावन कशी बदलली हांवें तुका श्रेश्ठ जातीची उत्तम दाखवाली भशेन लायली जाय जाल्यार सगळें देवान इस्रायल परजेक दिलें पूण इस्रायल परजा जाली एक हलकट आनी रानवट दाखवाल मगाळ भावन भयण जावंक पुरो देवानी आमकां आमी मागल्लें हर एक आमकां दिलां पूण देवाक आमी खंयच्या रितीन आमी विश्वासी रावल्या खंयच्या रितीन आमी देवाक पाटीं दिलां देखून दाखामळ्यांच्या गितांत इजाया प्रवादी 5व्या अवस्वरांत 7व्या वळेर अशें म्हणटा दळबरांच्या सर्वेस परसो दाखामळोसो इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचो लोकसो ताचें आपुरबायेचें जड आमी जावन आसा देवाचें तें आपुरबायेचें जड देव जावन आसा आमचो दाखवाली देखून देवा थंय आमी सांगाता एकवटान जियोंक आसा आनी तसलोच संबंद आमचो जावंक जाय सोमया सांगाता जर तर आमी एकवटान जियेना सांगाता आमी रावना कितें जाता आमी जाणा जर तर एका रुखाचो फांटो आमी कातरन तो उडयलो तो फांटो थोड्याच दिसांनी तो सुकोवन वेता ताका कसलोच जीव ना आनी जर तर तें मोठें लांकूड जालें तें जळोवंक जाता आनी खंय बारीक आडा जालें तें खंय सरमूण दिवंक जालें तितल्याच फायद्याक तें पडटा खंयच्याच हेर उपकाराक तें पडना मुगाळ भावन आनी जर तर आमी सोमयाच्या एकवटान जियेना आमी तशी आमची गत तसलीच जाताली आमचे थंय जीव आसो ना आमी खंयच्याच उपकाराक पडचे ना आमी पळयता जुदास इस्कारियोताचें जिवीत सोम्या सांगाता ताका ह्या एकवटान जियोंक ताका नाका आसलें वा ताच्या सांगाता एकवटान जियोंक ताका नाका आसलें आनी अकरेक ताची गत कितें आयली आमी जाणा आमी वाचता कोरीत घरां बरयल्लें पयलें पत्र 12 अवस्वर 12 वळ सांपावलो आमकां सांगता कूड एक जाल्यार सांदे जायते आसात आनी कुडीचे सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता तेच परी क्रिस्त थंय करता आमच्या कुडीचे सबार सांदे वेगवेगळे जाल्यार आमची कूड एकच जावन आसा पोवी सभेंत विविध सांदे आसात जाल्यार आमी क्रिस्त थंय एक कूड जावन आसा देखून सोमया सांगाता आमी रावचें म्हळ्यार पवित्र सभे थंय आमी एकवटान जियोंचे आनी जो कोण पवित्र सभे थंय एकवटांत जियेना तो सोमयाच्या सांगाताना सोमयाच्या एकवटांत जियेना म्हणलें आमकां कळीत जाता देखून पापा फ्रांसीस आमकां सांगता 3 तरांचे एकवट आसात आमी एकवटान सोमया सांगाता एकवटान जियोवचें म्हळ्यार पयलें जावन आसा आमी सोमयाच्या एकवटान जियोवचें सोमयाच्या एकवटान जियोवंक तो आमकां सबार विधानां दिता पयलें जावन आसा मागण्या मारिफात जावंक पुरो सदांच पवित्र पुस्तक वाचून येवकरिस्तांत वांटेली घेवन आमी सोमयाच्या एकवटांत जियोवंक जाता आनी दुसरें जावन आसा क्रिस्ती बावंडा सांगाता एकवट जावंक पुरो आमच्या सुकुटुंबांत घोवा बायले मदें वा भुरग्यां मदें कुटुंबाच्या सांद्या मदें आनी हर एका क्रिस्ती बावंडांचो तो एकवट जावन आसा आनी तिसरो एकवट जावन आसा अख्ख्या संवसाराच्या लोकां थंय एकवट देखून सगळ्या जर तर आमी देवा थंय एकवटान जियेता म्हणटा जाल्यार आमी अख्ख्या संवसाराच्या लोकां थंय परजे थंय आमी एकवटान जियोंक आसा तो जावन आसा पयलो विशय आयच्या वांजेलांतलो सोमया सांगाता आमी एकवटान जियोंक आनी दुसरो जावन आसा आमी खाली एकवटान जियेल्यार पावना आमी फळां बरीत जायचे जुवांचो वांजेल 15 अवस्वर 2 वळ आमी आयकलें हर एक फांटो चड फळ दिवचे खातीर तो सवर्ण बेंडटा देखून त्या वेळार सोमी आमकां बेंडटा आमकां नितळ करता आमकां पवित्र करता आनी सोमी कशें करता केदाळा करता कित्याक करता तें आमी कोणूच सोनेना ताच्या कुशे प्रमाणे तो आमकां करता आमी जाणाव आमच्या आंब्या रुखांनी बरें फळ जायचें जाल्यार ताका खाली उदक घाल्यार पावना ताचेर येवचें तें बेंदेर त्या वेळार तें काडूंक जाय तेन्ना मात्र त्या रुखार बरें फळ तो रूख बरें फळ दिवंक शकता आनी देवाचें योजन आमच्या जिवितांत कशें आसा म्हणलें जेरेमिया प्रवादी 29 अवस्वरांत 11 वळेर तो आमकां कळीत करता जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 वय तुमचे पासत म्हज्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या केस्ती पासत केल्ल्यो येवजण्यो
बरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. देवाक आमकां आमच्या जिवितान हर एकल्यांक देवाक एक येवजण्यो आसात आनी त्यो येवजण्यो देव कशें पोंताक पावयता वा कशें जारी करता तो एकलोच जाणा. जांक पुरो मुखार भावन बीन आमच्या जिवितांत थोडी घडितां घडटा आसतना मारेकार पिडा येता आसतना आमी मागल्ले आमकां मेळनातल्या वेळार आमी घाल्ली योजना पोंताक पावनातल्या वेळार जांक पुरो आमकां भोगता इतल्या सगळें अखेर जालें देवान आमकां सांडलां म्हूण. पूण देवाचें योजन आमच्या जिवितांत तें विचित्र जावन आसा कित्याक आमकां एक बरवशान भरलेलो फुडार दिवचे खातीर देव ताची योजना आमच्या जिवितांत तो जारी करता. झुजांत गाय जावन आस्पत्रेंत आसतना इग्नेशियस लोयलाच्या जिवितांत देवाचें योजन वेगळेंच जावन आसलें. त्या गोड्यातावन सकला पडोवन दोळ्यांची दीस गेल्ल्या वेळार सावलाच्या जिवितांत देवाचें योजन वेगळेंच जावन आसलें. जांक पुरो आमच्या जिवितांत देवाची योजना विविध जावन आसात. आमी सदांच देवाक विश्वासी रावल्यार ह्या मारेकार पिडेक आज सगळो संवसार वळोवंक जाला आमीच वळोवंक जाल्या आमच्या जिवितांत देवाक विचित्र ह्या विविध योजना आसात आनी ती योजना देव ताच्या वेळा प्रमाणे तो पोंताक पावयतलो. मुखार भावनन भयणो ह्या मारेकार पिड्या सगळ्या संवसारार विस्तारलें आसा वा आमीच ह्या मारेकार पिड्येक वळोवंक जाल्या आसता आमकांय थोडे पटेन भोगता जावं पुरो कित्याक देव असलें खरगां धाडटा. आनी फाटलें 1 वर्स कितल्या जाणांनी निरंतर मागल्लें आसा मागणें उपास केल्लो आसा तरी की देव कित्याक ही मारेकार पिड्या पयस करिना. वा आमीच पिडेक वळोवंक जाल्यार आमची मोगाची मनशां पिडेक वळोवंक जावन मरण पावल्लीं आसात कित्याक देव अशें करता. खंडीत जावन ह्या पिड्ये मार्फत देव आमकां कितेंगी बरें शिकयता. देवाची योजना कितेंगी जारी जावचेर आसा म्हणलो तो एक भावार्थ तो एक विश्वास आमकां हर एकल्याक आसूंक जाय. आनी देवा थंय आमी एकवटान रावल्यासो आमचो फळ कितेंगी म्हणलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. शीस पावलाक ह्या सावलाक तांचो सांगाती जावन ह्या तांच्या मदलो एक शीस जावन स्विकार करूंक ते इन्कार करता कित्याक ताणें सभा सांगती सावला विशीं आयकलें कशें ताणें क्रिस्तांवांक दग दिलें ह्या स्तेफनाच्या मरणाक कसो तो तयार जालो आनी तो एक खुनीगार आतां तांचो शीस जावचो तांचो सांगाती जावचो तांकां स्विकार करूंक ते तयार नातले ते इन्कार करता ते स्विकार करिना. तेन्ना बारनाबास तांचे सांगाता येता आनी सावलाच्या जिवितांत घडिल्लें सगळें घडीत तो तांकां सांगता कशें सोम्यान ताका विंचून काण एक शीस जावन ताका नेमला. आनी तेन्ना तो म्हणटा जर तर हें सोम्याचें योजन जाल्यार ताच्या योजनाक विरोध वचोंक आमी कोण. आनी इतलें आयकलेंच शीस ताका सांगाता घेतात आनी आमी जणाव शिसांचे की वर्ती कामां सावलान ह्या पावलान ताच्या जिवितांत केल्लीं जावन आसात आनी ताचो प्रतिफळ आमी जाणाव ताका तो मुकुट फावो जाल्लो आसा. जेन्ना आमी सोमियाच्या एकवटान जियेता आमकांय हर एकल्यांक तो जैताचो मुकुट सोमी आमकां दिवंक आशेता. आनी कोणी मनीस देवाच्या एकवटांत आसा म्हणल्यार आमकां कशें कळी जाता आनी कशें कळी जाता की म्हळ्यार हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें जो आमचें पयलें पत्र 3 अवस्वर 18 वोळ 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 18. भुरग्यानो काली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणे आनी करनेंत आमी तो दाखोवंक जाय. खाली करणे उतरांनी आनी जिबेनी आमी मोग करचो न्ही बगार यथार्थपणे आनी करनेनी तो आमकां आमी दाखोवंक जाय. आमी देवाचो मोग करता म्हणून खाली उतरांनी सांगल्यार पावना संदर्भा प्रमाणे तो आमी करण्यांनी आमी दाखोवंक जाय. लग्नाच्या दिसा दादलो आनी बायल एकामेकाक सो मोग करतली आनी एकामेका विश्वासी रावतली म्हणलो भास येता. पूण ती भास आनी एकामेकाचो मोग ती करतात म्हणून कशें कळी जाता. न्ही सगळें बरें आसतना सगळें जिवीत संतोशांत आसतना पूण जेन्ना पिडेक वळोवंक जातात कश्टांत आनवारांत ती सांपडटना ती एकामेकाक सो मोग करतात की एकामेकाक विश्वासान रावतात की म्हणलें तेन्ना आमकां कळी जाता. मुखार भावनन भयणो आमी हर एकलें कश्टांत पडल्या आनी आमच्या आदाराक ह्या वेळार कोण आयला. लांब लांब नावार्दीक प्रसंग दिल्ले ते प्रसंगदार ह्या एलिसावा वेळार पोकळ भाशणां दिल्ले ते मनीस वा आमीच जावन हेरांच्या कुमकेक आदाराक आमी गेल्या. मुखार भावनन भयणो आमचे अंतस्करणाची जर्ती आमी करूंक जाय. जांक पुरो आमी देवाचो मोग करता म्हणटा पूण जेन्ना मनीस ह्या आमचो शेजारी आमचो कुटुंबाचो सांदू कश्टांत पडला हांव ताका कुमकेचो आदार दिवंक गेलांक. आनी खंडीचा मुखार भावनेन भयणो ह्या पिडे वेळार सबाज जण तांचो कुमकेचो आदार दिला. जांक पुरो तांणी तांच्या उतरांनी सांगूना पूण ताच्या करण्यांनी तांणी कन्न दाखयलें. जांक पुरो सभार धाकटेर वा
नर्सां जावं पुरो आमीच जावन गरजेच्यो वस्तू दिवन तांचे खातीर मागोवन तांकां खाण जेवण दिवन आमी तांच्या आदाराक पावल्या जाल्यार खंडी जावन आमी सोमयाच्या एकवटान जिवन आसा सोमया सांगात आमी आसा आनी सोमी आमचे सांगात आसा म्हणल्यार ही एक रुजवात जावन आसा तर सोमयाच्या एकवटांत जियोवचें म्हळ्यार हांवें मात प्रतिफळ जावचें न्हय हांवें मात्र फळां बरी जावचें न्हय हांवें हेरांक सांगाता घेवन सोमया सांगाता तांचें जिवीत आमी नंदन करचें तर मुगाळ भावन भिडनो एक घडीभर आमचे दोळे धांपया खंडी जावन देवान आमच्या जिवितांत वर्ती विस्मितां केल्यात वर्ती असर्यां केल्यात आनी सोमयाच्या सांगाता एकवटान जियोंक जसो फांटो दाखवाले थंय तशें हांव सोमया थंय एकवटान जियोंक हांव सदांच वावरता आसतना हांवें हेरां खातीर वावरूंक आसा हांव सोमयाचो मोग करता जाल्यार म्हजी भाव भयणी कश्टांत सांपडटा आसतना तांकां कुमकेचो आदार दिवचो म्हजो कायदो जावन आसा तर इस कृपा देवा लागची आमी मागया सदांच सोमयाच्या एकवटांत जियोंक आनी फळां बरीत जावंक देवाची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया उबी रावन आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमंतान देवाक सर पदुतरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्रत्मे गर्भे संभवलो आमकां मुर्युतां जल्मलो पोंस प्रकतानीक सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गाक सोडलो सर पदुतरा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्यांची मनसिबे करूंक तो येतलो सतमंतां पवित्रत्म्या कातोलीक पोवी सभे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवान पोन ससनाचें जिवीत आमेन आमचो सर्गींचो बाप भोव दयाळ ताच्या भुरग्यांची मागणी सदांच तो आयकता तर ही घडीभर आमी मौन रावून आमची सर कासकी मागणी इरादे आमची ते सवां आमच्या त्या सर्गेंच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया आमच्या कासकी हृदयां पासत आमी मागता आसतना सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासत आमी मागया ह्या पिढयेक वळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया देव तांकां बरे भलायकी बेगीनच पाटी करूं दी तशेंच ह्या पिढयेक वळख जावन मरण पावल्ल्या आमच्या भाव भयणीक ससनाचो विशय देव तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया सर्गींच्या बोदयाळ बापा आमी उसारलेली तशेंच आमच्या काळजामंद आसली सर आमची मागणी तुका आमी भेटयता तूं आमचो बाप आमी तुजीं भुरगीं तूं आमकां सदांच तुज्या भुरग्यांची मागणी तूं आयकताय म्हणल्यार आमी पाती येता मुगाळा सोमया जशें एक फांटो दाखवाले तें एक पोटान जियेल्यार तो फळ दिवंक शकता तशेंच आमी सदांच तुका एकवटान जियोंक तूं आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बेटवणेचें गीत C57 पेज 121 उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता वास्तुका सर्वेस पोरास सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां सर्वेस पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां म्हज्या भाव भयण म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्गींच्या बापा जेजू खरी दाखवाल आनी आमी तिचे फांटे हो आमचे देव ताणें उपजयलेलो जिविताचो एकवट ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं वाडय हे परी आमची कालती भेटवणी तुका मानू आनी आमच्यो हर दिसांच्यो सालत्यो साद्यो करण्यो लेगून तुजे मुखार भोव फळां दीक जावं
हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसून तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सवकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूर्ण अधिक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वखाणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची भले. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो आमचो शरत जावं तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावं मारलेलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, 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 povit dălbaran sub serves portum. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा. ओ सर्गीन तुका जय. O सर्गीन तुका जय. O सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. O सर्गीन तुका जय. O सर्गीन तुका जय. O सर्गीन तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन स्मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या धीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ तसो गुट पर गटुया. सोम्या जेजू आमी होवुंडो खाता आनी एका सिंतलें पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण परगरता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुन्हा जिवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्यान सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कारमर्य देवाचे माये संगती भगेवो जुजेतीचो पती भगेवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनां धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन ती घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदका कुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमकाराचें गीत D5 page 135. क्रिस्ताच्या जीवनान भाग आमी घेवया ओ पवित्र साक्रामेंतान भोजनान ताच्या भाग आमी घेवया ओ पवित्र साक्रामेंतान उंडो खावया वायन सेवया Krista kurga sevya tacha jivanan bhagevya tachetayami exavya undo kavya vain sevya Krista kurga sevya ताच्या जीवन
जीवनान भागेव्या ताचेत आमी येसाव्या Kristaच्या कष्टान भाग आमी घेवया ओपोवी साक्रामेंता ताच्या जीवन पोनान भाग आमी घेवया ओपोवी साक्रामेंता uno cravia vain sevia Christa kuragavsevya tacha jivanan bhagevya tachetayami yesavya uno cravia vain sevya Christa kuragavsevya ताच्या जीवनान भागेव्या ताचेत आमी येसाव्या त्रेगच्या कुमगाराचे मागणे मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोस हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां खरोस हजर आसाय म्हण हांव पातयेतां हांव सर वस्तूं प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयो हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन कितें कसं हांवें जेजू तुजे दावन कितें हांवें वेगळो आसा जावंक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा जेजू आनी आमचे मदें जाल्लो तो एकवट ह्या पवित्र जेवणांत तुवें वाडयलोय देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता ह्या जेवणा वरवीं आमी जेजू भितर आनी तो आमचे भितर दिसान दीस चड जियो सगळे आमचें जिवीत मोगाच्या फळांनी भरूं सगळीं मनशां आमकां जेजूचे शीस म्हूण वळखूं आनी तुका बापा महिमा आनी वडवीक आमी दिवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वादां घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळखकार इमानी गीत F14 पेज 223 सोम्या आमी वेता की तुजी गाता उपकारां सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगन तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता मोगन सतानी तीन पेसारतेल्या सकते वावरून सदा तुझे पासून समर्पित जीवन सुम्या आमी वेता की तुझी गाता उपकारांस तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलो मोगन तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदर मागता तर तुझे सुम्या ऐकून पाटलाव तुजो करता
पुत्रान करनेन बोरे चिनीन बापाक महिमा दिता सोम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारांस तुझ्या अर्गान दिता वाटेन तुझे सोलो मोग